देविदास ते म्हणटात की 3-3 म्हयन्यांनी आमी कांय रिपेर करनात, हो पयलो रिपेर सारको जो चल्ला तो, आनी ताका तुमी कित्याक ऑब्जेक्शन घेतात? ना रिपेर चलता ताका ऑब्जेक्शन ना आमचें, पूण रिपेर जाल्या उपरांत गॅरंटी आमकां आसूं जाय की बाबा तेजी कला अकादमी जावची ना म्हणून. दुसरी गजाल आनी एक म्हणजे थंयसर जे एनेक्स बांदलेले आसा तोय विशय आमी घेवन गेल्ले. सो ते एनेक्स बांदून अजून पर्यंत ते तशेंच पडीत आसा. ते कित्या खातीर? म्हणजे ती वास्तू उबारली ती कित्या खातीर? बरोबर. येस, सांगात मुद्दम सांगात. जालें कितें तातूंत एनेक्स बांदली आनी तातूंत त्या वेळार जे आतां देविदास बाबा बरोबर जे आनी ते राखण कला राखण मंडळाचे जे मनीस आयिल्ले ते दोग जाण तेन्ना कमिटीन आशिल्ले एन्ड दे कॅरीड आउट वन स्टुडियो करपा म्हणून केलो आनी ताजेर कोणें तरी कंप्लेन घाली एन्ड दॅट वेंट टू CBI इन्क्वायरी जावन विजिलन्सा म्हणसर मॅटर पावलें. आतां विजिलन्सा मॅटर पावलें म्हणटकीर काम उरलें. आतां कला अकादमीचें काम कित्याक उरलां? बिकॉज ऑफ इन्क्वायरी कमिटी. अनलेस तो रिपोर्ट सगळें फायनलच्या मुखार वचचें ना. सो हे प्रॉब्लेम कोणें केले? आमीच केले. सी तेन्ना बसून बाबा जाणकारांक घेवन बाबा मुखार वचून हें काम कशें करया. सी कला राखण मंडळान काम कितें बाबा काम कशें करया बेगीनतले बेगीन बरें करपाक हाजेर चड लक्ष दिवपाचें म्हणून फक्त आमी ऑब्जेक्शन्स म्हूण ते थंय हाडले. तशेंच मडगांव जालें. ताजेर केस जाली. विजिलन्सा केस गेली. विजिलन्साची केस पयर मसर हांव चार्ज घेतकीर केस विजिलन्सांतल्यान भायर सरल्या आनी तो रिपोर्ट आमी PWD धाडलो आनी आर्ट एंड कल्चराकूय धाडलो. ही मॅटर क्लोज जालें. यू कॅन स्टार्ट द वर्क. आनी आतां ताजें टेंडर जावन काम सुरू जालां. ती बेश्टेच बंद उरना. सम पीपल हू वर देर प्रेजेंट म्हणटा तांकां विचारलें आरे तूं आशिल्लो मरे तेन्ना तुमी कित्याक केलें ना? तुमीच आशिल्ले न्ही. आमी बंद उडोवना एनेक्स बिल्डींग. तुम्ही प्रॉब्लेम केले तुम्ही सॉल्व करपा आशिल्ले. तुम्ही प्रॉब्लेम करून गेले. सॉल्व आमकां करचे पडले तातूंतल्यान भायर काडपाचे. ओके. 2 मुद्दे आहात. ते पयलीं म्हणटात की तुमच्याच बरोबर जे मनीस आशिल्ले तांकां हो प्रकार सगळो खबर आहा तरी आसतना ते थंय आयले म्हणून आंदोलन करपाक. दुसरो मुद्दो आहे काम कशें मुखार व्हरया हाजेर तुमी भर दिवपाक जाय, न की हें करनाका तें करनाका. तुमी कशें रिस्पॉन्ड करता ह्या गजाली? कशें आसा आमी एक्चुली आमी तोच म्हणजे प्रश्नूच घेवन गेल्ले थंयसर. पण थंयसर सुरवातीकच्यान जी कितें तापातापी जाली तुमी पळयलां आसतलें. हांव थंय बसून फक्त पळयतालो कित्याक जातालें कितें हेच चल्लेली बाचाबाचीच चल्लेली शब्दांची जेची कांय म्हणे गरज नाशिल्ली. हे तुमी जर दोगी जाण एग्री करतात जाल्यार तांणी भाजपाची चलिल्ली कित्याक तर ती? हांव त्या भाजपाचेर नासलो. तितून तालक बाब आशिल्लो बऱ्यापैकी. तेणें सांगपाची ती भाजपाची कित्याक चल्लेली. सुरवातीक कितें जालें आमी जेन्ना भितूर गेले नाका आशिल्लें कांय नाशिल्लें. आमी भितूर सरल्या बरोबर आमकां एक लक्षांत येयली गोश्ट की अध्यक्ष बसला आनी ताच्या फुड्यान बसपाक खुर्च्योच ना. म्हणजे नॉर्मली कशें आसता खंयच्याय ऑफिसान गेल्या उपरांत तो जो कोण जेचे कोणाची कॅबीन आसता तेजी चॅर आसता टेबल आसता आनी तेच्या समोर 4-5 खुर्च्यो आसता. नॉर्मली आतां आमी पयर PWDन गेले थंय आसल्यो. थंयसर वचना फुडें अशी परिस्थिती जाली की हांव गेलो हांवें राजन बाबाक हात दिलो आनी हांव उबो रावन पळयता हांव बसो खंय. म्हजी परिस्थिती अशी आसली की जमनीर बसपाचें काय म्हणून. मागीर थंयसरल्यान ते खुर्च्यो म्हणजे अशें पयलें कोणाय पयलें खंयच्याच ऑफिसान अश्यो समोर खुर्च्यो आसूं जाय न्ही टेबला मुखार. ते सारके पब्लीक ऑफिसान ज्यो नाशिल्ल्यो थंयसर. तुम्ही राजन बाबा स्पश्ट विचारतात ते येवपा आसा म्हणून खबर आहा म्हणून खुर्ची बी काडून गायब केल्ल्यो. हांव हे प्रामाणीकपणान विचारता. हांव प्रामाणीकपणेच उत्तर दिता. हय सी आमकां खबर आबाय आय वॉज एक्सपेक्टींग 1-15 लोक तरी येतले कित्याक मडगांवची कलाकाराची खाण मडगांव पणजे परस. कलाकाराची खाणी मडगांव पणजे न्ही. कळ्ळें तुका? म्हणजे खूब लोक येतले म्हणून कितें केल्लें म्हजे मुखार 5 जाण बाकीच्या फाटल्यान कित्याक बसोवया म्हणजे सगळ्यो खुर्च्यो अश्यो दवरिल्ल्यो. कळ्ळें तुका? आनी आमी अशें बसले सगळ्यांक उलोवपाक सगळ्यांक दिश्टी पडलें न्ही उलयता तें सगळें आयकुपा येवनी कित्याक प्रत्येकालें ओपिनियन आमी आयकुपा जाय. पूण ह्या ना फुडें एकटो थंय एजंट आयलो आनी म्हणपाक लागलो कितें त्यो कदेलां हांगा दवरपा जाय म्हाका सांग. प्रॉब्लेम तोच बरोबर. हांव शेजाऱ्याचेरूय सांगता आयकून घे. तो कलाकार केन्नाच्यान म्हाका सांगशात तुमी काल कित्याक नाशिल्लो तो? काल कित्याक नाशिल्लो? काल आशिल्लो ना. काल आशिल्लो ना. कोणी सांगलें तुमकां? एक गजाल सांगा. तुम्ही आता कोणी ना म्हणून सांगलें? तुम्ही पळया व्हिडिओ.